सगळ्यांकाही नमस्कार. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयता सर. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता. हंगा प्रियवाक्य म्हळ्यारी चांग वाक्य चांग उत्तर. आमी एकल्या लागी चांग उत्तर उलोत दिकून तांकां मनाक खुशी जाता म्हूण आसतना आमी चांग उत्तर उलया. आमी कसाला उल्लोचंतू नास्ती घालचें, आमी दरिद्रत कसाला दाखयचें. आमी तांकां चांग उत्तर उलोवन तांगेल मना शांती दिवया. तांगेल मनाक शांती मेळचें, तांगेल मना समाधान मेळचें उत्तर आमी उलया म्हणून हें सुभाषीत सांगता आमकां. हाचे विशयार हांव एक काणी सांगता. एक सनांची एक विलेज आशिल्लें. थंय लागीं संपूर्ण गुड्डू दिकून त्या विलेजांत एक लॅक कोरून एक 2-3 घर तितले आशिल्ले. तशें चावन तांणी थंय लागीं भायर येवन कसं उलयल्यार त्या गुड्डे निमित्त फुल्ल ते एको जाता आशिल्ले. तांणी उल्लोच पुरो तांकां वापस आयक पडटा आशिल्लें. तशें एक घरांत एक सण चाल्लो आशिल्लो. ताका तें उत्तर उल्लोच म्हळ्यार भारी. तागेलें उत्तर ताका आयक पडटा न्हू, ताका भारी खुशी. ताका वतना तागेलें उत्तर ताका आयक पडटा म्हणून ताण लेखचें कोण कितें तागेलें उलयता आसा म्हणून. तशी ताका भारी खूश जाता आशिल्लें. तशें तो केन्नाय गुड्ड्यार वचचें, उल्लोवचें, वापस येवचें अशी करता आशिल्लो. सानू चाल्लो देखून गुड्ड्यार वचचें न्ही खूब म्हणची ताणें. ताकाय तशी खूब म्हूण आयक पडटा आशिल्लें. ताका भारी खुशी. हो ताण केल्या बरी विंगड कोण कितें करता आसा म्हणून. तशें ताणें पद सांगचें. तेंचें पद ताका आयक पडटा. तशें हो विंगड जाणें म्हगेलें पद सांगता आसा तें हांव सांगून दिल्या बरी म्हणून तसलें एक मनांत ताका. एक दीस तो वचून तुगेलें नांव कसो न्हय म्हूण निमगिता. ताका तें वापस तशी आयक पडटा. तूं फस्ट तुगेलें नांव सांग मागीर हांव म्हगेलें सांगता म्हणटा. ताकाय थंयच आयक पडटा. तशें ताका अशें उलोवन उलोवन मुखार ताका कोप येता. हांव सांगिल्ली बरी सांगता वो म्हाका रिप्लाय दिता ना म्हूण लेकून तूं केप्प पळोवया म्हूण निमगिता. ताकाय तशी आयक पडटा तूं केप्प पळोवया म्हूण. सीदा हावसुल्या वता आनी सांगता अम्मा हांव अशी उलयलो अशी आयक पडलें. ताका ती म्हणटा तरी तूं पाय दुखून चांग उत्तर उरलय तेन्ना कसं जाता पळया म्हणून सांगता. जायता म्हणून एक दीस वचून नमस्कार हो म्हणटा. ताकाय तशी आयक पडटा. हांव खुशी जाता ताका म्हाका नमस्कार दिल्ले म्हणून. तशें म्हणटा आमी वटू खेळया म्हणून निमगिता. तेन्ना त्या वेळार तशी आयक पडटा ताका. हो सांगता पास तूं आमगेल्या घरल्या यो आमी वटू जेवण करून खेळया म्हणून. तशें ताकाय तशी आयक पडटा. भारी खूश जाता ताका. हो तांणी म्हाका घरा आपयल्या म्हणून खुशीर आम्हाला वचून सांगता तो अशें जाल्लें म्हणून. तेदन सांगता ती ताका तूं गुड्ड्यार राबून उलयला देखून तूं उलयलें उत्तर तुका वापस आयक पडलें. विंगड जावन कोणी उलय न्ही तुगेलें थंय. कशी तूं उलयलें उत्तर तुका आयक पडटगी कशी तूं चांग उलयलें आसतना तुकाय चांग उत्तर मेळटगी. तूं खंयचें वायट उलयलें आसतना तुकाय वायट उत्तर मेळटगी. तशीच तूं विंगड जाणा लागीं उलयतना तूं चांग उत्तर उलयतना तुका चांग उत्तर वापस मेळटा. तूं तशींची वायट कसं उलयल्यार तुकाय तशी वापस मेळटा. तशें जावन कोणाकय दवो मनान तूं दुख्ख दिवता तशी उलोवं नाका. केन्नाय दवो कोणागे मनान तूं शांती समाधान मेळची तसलें उत्तर उरलय. तेदन तुकाय खूश जाता तांकांय खूश जाता म्हणून तागेलो हावसो सांगता ताका. तशी आमी एक चांग उत्तर उलोत देखून समाजांत पुरो जनांके शांती समाधान मेळटा. तशीची संतोषय मेळटा. पुरो जनांनी चंदायर आशीत रडाय पुरो दूर जाता. जनरी एक विशय मना दवरून घेवंक कसं म्हळ्यार चांग उत्तर उल्लोच म्हणून एके कोणागे मना खूश जावचें म्हणून आमी असत्य उल्लोचनाच. असत्य उलयल्यार तें धर्माक विरुद्ध जावन आसता. फट्टी मारचें केन्नाय धर्माक विरुद्धच. कोणागे खूश जाता म्हणून आमी फट्टी मारूनच उल्लोचें सत्य उरलोका जाल्यार आमी मोवाळ उत्तर उरलोका. मन दुखोच कडेन आमी उत्तर उल्लोच कडेनच मौन जावन बैसून आसोका.
तशी चिकेला बंद कसं जाता आम्ही कितले चांग उतर उरलेला री तांनी चांग उतर उरलेनंती तांनी अहंकारा निमित्त वो ಈಗ ವಿಂಗಡ್ಕೆಂಚೆ ವಿಚಾರ ಶಪುರು ताजे निमित्त आमगेल्या दरबारी उरलेला री तेदन कसं करू येतं तेदन आम्ही जलतीतली तांगेले चंदायरीची मोवाळ उतर उरलो नसका जलरी तांगेल बुद्धी सुधारणी म्हूण जलरी आम्ही लेखुका एक पत्रा वैरी बीदवरून उद्दा घालारी त्या कशी झाड जायनागी तशी चांगेल बुद्धी मातये भितरी बी घालून उद्दा घाला मात ते झाड जाता त्याच्या मी पत्रारी बी घालून उद्दा घाला झाड जायना उद्दा काही वेस्ट जाता बी वेस्ट जाता तशी चांगेल्या कितली उतर उरलेला री वेस्टची म्हूण लेखून आम्ही तांगेल देखून दूर अशें लायक कित्या म्हळ्यार हाजे निमित्त आमगेल्या मनशांती वायट जाता तांगेल अहंकार चढता वता तशें न्हू असल कडेन आम्ही आमगेल मनशांती खंय मेळटा आनी तशीची विंगडांक आमगेल निमित्त मनशांती खंय मेळटा तसले लगी मात्र उरलोची लायक म्हणून सांगयत तशी हे जीवन म्हणजे सुंदर जेवण आसका जाल्यार आम्ही विंगडा लागीं चांग उरलो का तशीच आमकांय तांणी चांग उतर उरलो का आम्ही केन्ना चांग उलयता की आमकांय चांगाय उतर मेळटा आम्ही चांग उतर उरलो न्हय आमकां चांग उतर मेळ्ळी जाल्यार थंय दुखून आम्ही दूर आसूं का तेदान आमगेल मनाक समाधान मेळटा तशीच आम्ही विंगडाला उलयतना समाधानान उरलोचें जाता आमगेल मनान तूं समाधान ना म्हणजे आम्ही विंगडाला कशी चांग रितीर उरलोचें जाता तशें न्हू खंय आमकां समाधान मेळटा की थंय मात्र आमी चांग उतर उरलोया वरलेल कडेन न्हू तो मौन जेवन बसया आमगेल निमित्त सगळ्यांनी जिवनान तूं संतोशार तशी प्रयत्न करया म्हूण सांगताची आयचे सुभाषित मुक्ताय करया नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यार आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यार गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यार अशी स्क्रीन दिसता तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यार आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय धन्यवाद।